बेंगॉलाचेर सगळेच म्हणटाले की परत एकदा आसाम ही बहुमतान 2/3 मेजॉरिटीन भारतीय जनता परत येतली, सगळ्यांक खबर आसली. पॉंडिचेरी आमचे NDAचे सरकार आशिल्लें परत थंय रिपीट जातलें हें सगळ्यांक दिसतालें. केरळा भारतीय जनता पार्टीची सुरवात जातली आनी ज्या तरेन निकाल येतात पयल्या वेळाचेर 15 वर्सां नंतर पयल्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचे ऑलरेडी 3 आमदार थंय इलेक्ट जाले पण डिक्लेरूय जाल्ले आसात. तामिळनाडू भितर सुद्दां बऱ्या तरेची AIADMK आनी भारतीय जनता पार्टीचे अलायन्स बऱ्या तरेन फुडें वचत आसा. आनी खास करून सगळ्यांचें जें लक्ष आशिल्लें तें वेस्ट बेंगॉलाचेर आनी ज्या तरेचे निकाल आज आमी पळयतात हे निकाल जर पळयले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी विश्वास दवरलो. ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचे नेते ह्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन हो देश फुडें वचपाक लागून काम करतात त्यांच्या लोकांनी विश्वास दवरलो. आमचे अमित भाई शाहजी 25 दीस वचून वेस्ट बेंगॉलाक बसले आनी एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे वेस्ट बेंगॉलाक जातलें म्हणून. ज्या तरेचो अत्याचार थंयची TMCची नेती आनी तेंचे सगळे कार्यकर्ते ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक थंय मारले, जेंचे बलिदान दिले, एका निवडणूक जातकच त्यानंतर ज्या तरेन अत्याचार जाताले रिजल्ट जातकच ह्या सगळ्याक खंय तरी एंड जाल्लो आसा. आनी ह्या वेस्ट बेंगॉलच्या सगळ्या मतदारांनी सगळ्यांनी ठरयलें की भारतीय जनता पार्टीक सत्तेर हाडपाक जाय. ज्या तरेचो सबंद उत्साह आज आमी पळयतात, टीव्हीचेर पळयतात, सगळी कडेन पळयतात. बाकीच्या 5 राज्यां भितर कितें जालें, बाय इलेक्शनान कितें जालें हें कोणाकूच पडलेलें ना. लोकांचें जें लक्ष आसा की 200 जातले की 200+ जातले आनी ज्या तरेचे निकाल येवपाक लागिल्ले आसा म्हणजे 199+ जावपाक लागिल्ले आसा. आनी त्या वेळी आज सबंद देशभरांतल्या कार्यकर्त्यांक एक वेगळ्या पद्धतीचो अभिमान दिसून आयिल्लो आसा. कारण ज्या तरेन आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 भारत देश हो विकसीत राष्ट्र जावपाक जाय हो उद्देश घेवन ह्या देशाचें काम करतात. 24/7 आनी 365 डेज 2014 पासून ज्या तरेन तांच्यांनी ह्या देशाची धुरा सांबाळली आनी ज्या तरेन सबंद देशभरांतले लोकांक दिसलें की भारतीय जनता पार्टी सत्तेन येवपाक जाय, वेस्ट बेंगॉला भितर येवपाक जाय. वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांक दिसलें की आमी सुद्दां विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा प्रधानमंत्र्याचें तें पूर्ण करपाक जाय, आमी सुद्दां समर्थन दिवपाक जाय हें त्या लोकांक दिसलें. आनी खऱ्या अर्थान आज जर श्रद्धांजली कोणाक दिवपाची आसत जाल्यार जेंच्यांनी आपल्या बलिदान दिलें आसा, ज्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्यांच्यांनी पार्टीचें काम करपाक लागून थंय त्याग केलो, जेंचें बलिदान जालें, ज्यांचेर अत्याचार जालो, खऱ्या अर्थान आज ही खरी श्रद्धांजली थंयच्या वेस्ट बेंगॉलच्या कार्यकर्त्यांक आसा ज्यांच्यांनी आहुती दिली. पण आज एक नवीन सकाळ उजाडलेली आसा. ज्या तरेचें नवीन भवितव्य आसा थंयच्या लोकांच्या समोर. ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचें काम करतात, सबंद देशभर स्किमी लागू, वेस्ट बेंगॉलाक ते लागू करप ना. कारण कितें, ते जर स्किमी सेंट्रलांतले स्किमी जर वेस्ट बेंगॉलाक लागू केले आसत जाल्यार त्याचे क्रेडीट प्रधानमंत्र्याक मेळटलें. हो दुश्परिणाम जो आसा आज वेस्ट बेंगॉलाक तांकां भोगपाचो पडलेलो आसा. आनी म्हणून एकदां गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन करता. भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय नेते नितीन नवीनजी हांचें अभिनंदन करता. आनी ज्यांच्यांनी ही सगळी धुरा आपल्या हातीन सांबाळ्ळी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आनी संपूर्ण केंद्रातली टीम आनी खास करून भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, बुथा पासून आमचे स्टेट लेवलचे सगळे कार्यकर्ते ज्यांच्यांनी अहोरात्र झगडले, अहोरात्र गेली 5 वर्सां. म्हणजे 2021 जेन्ना निवडणूक जाल्ली तेन्ना 77 आमचे आमदार त्या थंय निवडून आयिल्ले. आज आमचे 200+ निवडून येतात. आनी समीक भट्टाचार्यजी भारतीय जनता पार्टीचे थंयचे अध्यक्ष ज्यांच्या आधाराचेर ज्यांच्यांनी ही सगळी धुरा ऑर्गनायझेशनची सांबाळली. आनी म्हणून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव हार्दिक अभिनंदन करता. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामू बाप नायक, संपूर्ण टीम, भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते ज्यांका मनापासून दिसताले. कारण आमकां बरेंच दिसता की आमी सदांच मानतात भारतीय जनता पार्टी हो आमचो परिवार मानतात. हांगल्या एकाय कार्यकर्त्याचें काम वेस्ट बेंगॉलाक आसचें ना, पण बुथाच्या कार्यकर्त्या पासून स्टेटीच्या कार्यकर्त्याक दिसता की म्हजें सरकार येवपाक जाय. आनी ती भावना जी आसा ही भावना आज सगळ्यांची पूर्ण जाल्ली आसा, सबंद देशभरांतल्या कार्यकर्त्यांची. आनी एक बरें सरकार ज्या तरेन देश फुडें व्हरपाक नरेंद्र मोदीजी आज सबंद देश फुडें व्हरपाक लागून कार्यरत करताच वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी सुद्दां तातूंत सहभाग जाल्ले आसा. अभिनंदन आसा. आनी हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता
वेस्ट बेंगॉलच्या सगळ्या लोकांचे धन्यवाद दिता, त्यांचे अभिनंदन करता, भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांचे अभिनंदन करता आणि आमचे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या विजनाचेर यांच्या लोकांनी विश्वास दवरलो की खऱ्या अर्थान हो देश फुडें व्हरपाची ताकद, हो देश सुरक्षीत दवरपाची ताकद जर कोणा भितर आसत जाल्यार ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भितर हे परत एकदा देशातल्या सगळ्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. म्हणून वेस्ट बेंगॉल आसत, आसाम आसत, पुडुचेरी आसत, केरळा भितर भारतीय जनता पार्टीची सुरवात आसत आणि तामिळनाडू भितर सुद्धा AIADMK आणि आमचे NDA अलायन्स मिळून बऱ्या तरेचे मार्गक्रमण करत आसात. हांव अभिनंदन करता आणि म्हजे उलोवप थांबयतात. धन्यवाद देव बरें. भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. आमचे प्रधानमंत्री तसेच आमचे अमित भाई शाह तसेच आमचे सगळे केंद्रीय नेतृत्वान ज्या तरेन प्रचाराची धुरा सांबाळली आणि आम्ही पळयले, आम्ही आमचे प्रधानमंत्री खुद्द रस्त्यार भोंवता आसतना सुद्धा जालबुरी खावन, आम्ही जाका बेळबुरी म्हणतात, ती खावन त्यांच्यानी आपलो प्रचार दवरलेलो. त्याचे खचित आम्ही आमचे कार्यकर्ते आणि आमचे मंत्री असतात त्यांच्याकडे विनंती करता की ताणे आमच्या माचेर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष मुखेलमंत्री एका ती जालबुरीची चव दिवचे आणि ज्या तरेन आमच्या प्रधानमंत्र्यान प्रचाराची धुरा सांभाळले हाचो विजयोत्सव ह्या तरेन आम्ही हांगा गोंयान मनयतात. मातरम. माचेर उपस्थित असलेल्या सगळ्या मानाधिक मंत्री तसेच आमचे सगळे प्रदेशाचे प्रमुख नेतृत्व यांच्याकडे विनंती करतात, जो हार आम्ही हाडलेलो आसा तो आमचे मुख्यमंत्री आणि प्रदेश अध्यक्ष यांच्या गळ्यान घालून आमचे अभिनंदन गोंयच्या तर्फे संबंध देशभराच्या नागरिकांचे आणि सगळ्या वोटरांचे आम्ही अभिनंदन या वेळाचेर करपाक सोदतात. आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि प्रदेश अध्यक्ष यांचा हो हार आमचे सगळे मंत्री आमच्या प्रदेशाचे सगळे प्रमुख नेते गण व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात त्यांच्यानी हो हार तांकां अर्पण करचो. भारत माता की वंदे. आयच्या या आनंदाच्या उत्सवात हा संबंध देशभर जसो आम्ही आनंदोत्सव मनयतात त्याचप्रमाणे आमच्या संबंध 40 मतदारसंघातल्या त्या भागाने कार्यकर्त्यांचा आनंदोत्सव सांजे 6 वरांचेर सुरू जातलो. हा फुडले सुवातेर आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामूजी नाईक हांचे कडेन विनंती करता की ताणे आमकां सगळ्यांक संबोधित करचे. बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा. आयज एक ऐतिहासिक असो हो क्षण आमकां सुवर्ण अक्षरांनी लिवपा सारको क्षण, जाची आमी आतुरतेने वाट पळयताली तो दीस आयज आयिल्लो आसा. आनी ह्या समयाक आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे खासदार सदानंद सिंग तानावडे, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, दिव्या राणे, वांगड रोहन कवटे, संकल्प आमोणकर, नरेन सावयकर, निलकंठ हळर्णकर, सुभाष शिरोडकर, चंद्रकांत शेटये, बाबर उडाल, दिव्या राणे घेतले आणि विश्वजीत आणि बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आणि तुमकां सगळ्या बंधू भगिनीनो सगळ्यांक शुभेच्छा. जनसंघापासून वेस्ट बेंगालचे इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापनेपासूनही मागीर आम्ही प्रयत्न करीत आशिल्ले. 1982 ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी त्या वेळाचेर थंय 0.58% मतां काडटा आणि प्रयत्न करता, ती पार्टी थंय सातत्यान काम करीत 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 आयच्या ह्या पावंड्याचेर पाविल्ली आसा. म्हाका याद जाता फाटले 5 वर्सांचो पयलींचो क्षण, ज्या वेळाचेर आमी 577 ह्या सिटा कडेन पर्यंत पावले, पण TMCचो थंय धराडो इतलो आशिल्लो, टेरर इतलो आशिल्लो, घुसपेट थंय चालू आशिल्ली. थंयच्या लोकांची कार्यकर्त्यांची भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे परिश्रम केले, तांच्या घरांचेर उजो घालप, तांची घरां मोडप, त्याच बरोबर
मोठ्या प्रमाणात त्या थंय चलिल्ले जो भ्रष्टाचार आशिल्लो तो उक्ताडार हाडपाक गेल्ले आमचे कार्यकर्त्यांक जिवानिशी मारून उडोवप असले सगळे प्रकार चलताले. 15 वर्सां ममता दिदीच्या नांवान जो थंय जो चलतालो तो प्रचंड इदोस तो सगळो काबार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी जिवाचेर रान केलें. एक संघर्शमय असो प्रवास आशिल्लो तो प्रवास तो असो इतलो सुखमय जातलो हाची कल्पना आमकां काल पर्यंत नाशिल्ली. पण काल पर्यंत आमकां आशिल्लें की बहुमतान आमी जिखून येतले इतलेंच आमकां खबर आशिल्लें. पण इतले प्रचंड बहुमत हें जर कोणाचें जर आसा जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते जांच्यांनी वेस्ट बंगालान आपलो घाम गाळिल्लो आसा, आपले सर्वस्वपणाक लायिल्ले आसा. अनेक जे दारातीर्थी पडले, थोडे मेले, थोडे शासनाचे सोंपले, पण तांणी आपली कास केन्नाच सोडली ना. परत एकच ध्येय घेवन परत उबे रावले. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार वेस्ट बेंगॉलान येतले, हाडटले ह्याच हातून. आणि तातूंत भितर माननीय नरेंद्र मोदीजी, मागीर आमचे चाणक्य अमित भाई शाह, ताजे नंतर नितीन नवीनाचे नवीन नेतृत्व, सुनील बंसला सारखे कार्यक्षम आमचे पार्टीचे पदाधिकारी, असे अनेकांनी रात दीस करून एकठांय करून वेस्ट बेंगॉलाचो झेंडो मोठ्या दिमागान थंय आमकां फडकून दाखयलो. आयच्या या क्षणाक ते दीस याद करतना वायट दिसता गेल्या 5 वर्सांचे फाटलो इतिहास पळयतना. ज्या वेळाचेर आमी 77 जण निवडून आयले त्या वेळाचेर परत त्या टीएमसी सत्तेर आयले म्हणून अनेकांचेर अत्याचार सुरू केले, घरदारां जळून उडयली, अनेक कार्यकर्त्यांक मारले. एक आमचो आमदार तो पिड्यारी जालो, शासनात तोय बाबडो स्वर्गान गेलो. पण अशा वेळाचेर अनेक आमदारांनी राजीनामे दिले आणि अशी तशे परते अशी तशे टीएमसीन गेले. ही दुर्दैवी शोकांतिका आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. जे कोण उरले ते बाबडे रावले. आणि अशें त्या वेळाचेर एक मनान निश्चय जालो की जर आमकां जर थंय मत जर मेळ्ळें जाल्यार ते सादे सुदे मत न्हय, बहुमत सादे सुदे जर काटावळचे न्हय जाल्यार मेळपाक जाय इतले प्रचंड की परतो कोणूच भिवून थंय वचपाक जायना. माननीय अमित भाई शाह कोणी म्हणटात तुम्ही थंय खूब मिलिटरीत घातली, तुम्ही थंय खंय बरे भरपूर अधिकारी घातले. हय, घालपाक पडले, कारण वेस्ट बेंगॉलाच्या लोकांक आमी तुमचें संरक्षण करता ही हमी दिवपाक जाय आशिल्ली. ती हमी आमचे अमित भाई शान दिली. तांचें संरक्षण करपाक, तांकां सेवा दिवपाक आनी परत एकदा विकसीत भारत जो आमचो आसा तो त्या हाजेर व्हरपाक लागून जें कितें करपाक जाय आशिल्लें तें करपाचें सगळें स्वप्न आसा तें स्वप्न वेस्ट बेंगॉलाक पूर्ण करपाक लागून सगळे तयारी निशी फुडें आयले. आनी आयज हो दीस आमी पळयतात. आयज आसाम आमी जिखिल्ले आसा, आयज पुदुचेरी आमी जिखिल्ली आसा, तामिळनाडून आनी केरळान सुद्दां आमची जी प्रगती जाल्ली आसा ती पळयात. भारतीय जनता पार्टी फक्त उतरां दिना, भारतीय जनता पार्टी फक्त आश्वासनां दिना, भारतीय जनता पार्टी फक्त फोगोड्यो मानना, जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जें कितें उतर दिल्लें आसा तें उतर पूर्ण करून दाखोवपाक लागून कार्यरत रावता. आनी ताजोच भाग म्हणून आयज आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हे ग्लोबल हे सगळे वर्ल्डान भितर नंबर 1 पंतप्रधान म्हणून जे आसात तांचो आमकां सार्थ अभिमान आसा. आनी त्याच अभिमानाच्या बळग्याचेर, त्याच स्वाभिमानाचेर, तांची काम करपाची कार्यपद्दतीचेर आयज आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच हातूंत भितर चलता. आमकां ही निवडणूक फुडें ती जिखपाक जाय. आमची आयज रॅली आसा हांगा, ह्या रॅलीन भितर हांगासरल्यान अनेक कार्यकर्ते जल्लोषाच्या वातावरणान आनंद व्यक्त करतले. आतां सगळ्यांनी आमी हांगा झालमुडी खाली आनंद व्यक्त केलो आनी हार हांगा घातलो. तो हार म्हाका आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक न्हय, तो हार आमी एक प्रतिकात्मक म्हणून आमी उबे आसात हांगा. कोणी म्हणत तुमकां हार कित्याक? हय, ह्या हाराच्या निमतान हो हार अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री न्हय जाल्यार हो हार प्रत्यक्षान माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते जाणी दिसाचे दीस तो काम केला, रातीचे दीस केल्या, घाम गाळला तांचे खातीर आसा. आणि म्हणून आयच्या जल्लोषाक परत एकदा हांव अभिनंदन करतना सगळे कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता, जे जे गेल्यात तांकां याद करता. आणि त्याच बरोबर वेस्ट बेंगॉलाचो हो जैत जे आसा हे जैत एकमेव ताका शब्दान जर सांगत जाल्यार संघर्षाचो जर कितें जर यश आसा तर ताका जर पळोवपाचें आसा जाल्यार वेस्ट बेंगॉला कडेन पळयात म्हणपाचें. हेंय दाखोवन कार्यकर्त्यांक तत्पर रावात. हांगाय बी निवडणूक जावपाची आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या नेतृत्वान, माननीय नरेंद्र मोदीच्या आशीर्वादान आणि त्याचबरोबर अमित भाई शाहच्या आमच्या मार्गदर्शना सकल नितीन नवीनच्या मार्गदर्शना सकल आमकां 27 आणि 30 हाडपाक जाय आणि तो निर्धार करून आमी फुडें या.
हो जल्लोष त्या हातीन आसा, हो ढोल तशे त्या हातीन आसा. चला तयारी करपाक लागूया. आमचा परत एकदा गोंयान भितर नरेंद्र मोदीच्या मार्गदर्शना सकयल आशीर्वादा सकयल डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या फुडारपणाखाला 27 30 हाडपाक जाय. बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा. आमच्या जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचं बंगालात जन्म झालो आणि आज खऱ्या अर्थान वयले त्यांच्या नंतर फुलवायले असत तो विजयोत्सव असा श्यामाप्रसाद मुखर्जीचा असा काही खातीर आपण स्वाधीन आमच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे विनंती करता की काय कार्यकर्त्यांना संबोधित करचे. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश हांच्या ह्या आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करपाक असंख्य कार्यकर्ते वेस्ट बेंगालांचे हांकां अभिनंदन करपाक आमी गोंय प्रदेशाचे आमचे मानाधिक अध्यक्ष बाब दामू नाईक, खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, बाकीचे आमचे मंत्री आमदार व्हडा संख्येत जमलेले सगळे कार्यकर्ते आणि बाकीच्या प्रत्येक मतदारसंघात जमलेले असंख्य कार्यकर्ते आज उत्साह मनोवपा खातीर हांगासर जमल्या. वेस्ट बेंगालान ममता दीदीचो खेला खत्म हुआ आणि कमल राज्य सुराज्य ज्या मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल ते सुरू जाल्ले आसा. आमी ताका म्हणटा की खऱ्या अर्थात जेन्ना बांगलादेश तयार जातालो तेन्ना वेस्ट बेंगाल वाचोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेन्ना केलें आणि आज घुसखोरापासून परत एकदा वेस्ट बेंगाल वाचोवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार मोदीजीच केलें. हेच ह्या देशाचे सत्य आसा आणि म्हणून आमी म्हणटा आज आमकां गर्व आसा की वेस्ट बेंगाल ह्या देशाकडे जोडून दवरपाचें काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीत केला. तेन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी केलें आणि आता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें. आमकां गर्व आसा मोठ्या उमेदीन सांगपा खातीर घुसखोराक वेस्ट बेंगालांतल्यान भायर धांवडोवन दिवपाचे हाज्याय फुडें ह्या देशाचो नागरीक आसा, तेकाच ह्या देशाच्या मताचेर अधिकार आसा, तेकाच ह्या जमनीचेर अधिकार आसा आणि तेकाच ह्या राज्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचेर अधिकार आसा. हांगासर घुसखोराक ह्या देशात थारो मेळचो ना, घुसखोराक वेस्ट बेंगालात थारो दिवचो ना. हे आमकां वेस्ट बेंगालच्या जनतेक दाखोवन दिल्लें आसा. हांव पयले फावटी अभिनंदन करता आमच्या 5 राज्यांत जाल्ल्या सगळ्या निवडून आयिल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीए अलायन्स या सगळ्या आमदारांचे हांव मोठ्या प्रमाणात खूप खूप अभिनंदन गोयच्या जनतेच्या वतीन करता, गोयच्या सरकाराच्या वतीन करता. या विजयाचे श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित भाई शाह हांकां खूप मोठ्या प्रमाणात वता. तांच्यांनी काढलेले वेस्ट बेंगालातले कष्ट फाटल्या 15 दिसांक काढलेल्यो 26 रॅली आम्ही सगळ्या जणांनी पळयला आणि ज्या पद्धतीचो अफाट प्रेम वेस्ट बेंगालच्या जनतेन तांकां दिलो, आसामातल्या जनतेन तांकां दिलो आणि बाकी केरळ सारकिल्या ठिकाणी आम्ही आमचो अकाउंट ओपन करपाक शकले. पोंडिचेरीत आमचे परत एकदा राज्य आयले आणि त्याच बरोबर तमिळनाडूत आम्ही एआयडीएमकेच्या बरोबर आमचे खाते खोलला. हाच्या खातीर सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि अशाच पद्धतीची स्पिरिट आज कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत वतात थंयसर आज कमळ फुललेले आसा. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या आम्ही नेतृत्वाच्या सकयल विकास पळयत आसा आणि पयले फावटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर वो रिझल्ट जो आसा आम्ही डेडिकेटेड मोदीजी करतात. पण त्याच बरोबर 2029 परत एकदा एनडीएचे सरकार, परत एकदा मोदीजी प्रधानमंत्री हो रिझल्ट हे निश्चित करता. आमकां खात्री आसा गोंयांत जावपी निवडणुका आसतल्यो, युपीत जावपी निवडणुका आसतल्यो, परत एकदा बहुमतान फुडल्या 5 राज्यांनी जावपी निवडणुका आमी जिखतले. गोंयची जनता ही भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरता, माननीय मोदीजीचेर विश्वास दवरता आणि त्यांच्यानी केल्ल्या हांगासर डेव्हलपमेंटाचेर विश्वास दवरता. म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्धतीत आसामात परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे राज्य आयला, आम्ही 4थ्या फावटी भारतीय जनता पार्टी गोंयांतूय बी जिखून येतली. कार्यकर्त्यांच्या मदीं उत्साह आसा आणि होच उत्साह कायम दवरता आसतना माननीय अध्यक्षांनी सांगले भारतीय जनता पार्टी येता त्या इलेक्शनात
30 सीट यांची कला याची बघा खात्री असा आणि गोष्टी जनता की सातत्यात अशाच पद्धतीचा प्रेम आमचे भारतीय जनता पार्टीचे माननीय मोदीजीचे करतले व विश्वास व्यक्त करता आणि परत एकदा समेस्त गोयच्या सगळ्या जनतेच्या वतीन हा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्याचबरोबर आमचे अमितजी शहा पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि अशाच पद्धतीत परत एकदा भारतीय जनता पार्टी सदोदित एनडीए यश मिळत राहूचे या लोकांकडे मागता आणि माझी दोन उत्तर सोपयता देव बरे करू माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा आजच्या या विजयोत्सवात त्या निमित्तान आमच्यामध्ये हजर असले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तथा प्रमोद सावंत प्रदेशाचे अध्यक्ष रामू नाईक माझे असले सगळे मंत्रीगण आमदार आमच्या प्रदेशाचे सगळे नेतेगण आणि उपस्थितांमध्ये हजर असले सगळे पत्रकार भाव तुमचे सगळ्याचे खूप खूप आभार व्यक्त करता आणि हो उत्साह आज जो आमचा संबंध देशभरातल्यान मेळ्ळा आसा हो उत्सव कायम दवरपा खातीर गोंयभर आमी हो उत्सव पावपाची गरज आसा तुम्ही सगळे पावयतले अशी आशा व्यक्त करता आणि गोंयच्या वतीन परत एकदा आमच्या सगळे कार्यकर्त्यांक त्या भागातल्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता सगळ्यांक देव बरें करूं.